आंतरराष्ट्रीय मायभास दिसाची परबीं हो दीस मनयता आसतना कोंकणी भाशा मंडळाच्या विद्याभुवन कोंकणी शाळेंत हो दीस मनयतना एक खाशेलें म्हत्व ताका आसा. कारण 1979 वर्सा विद्याभुवन कोंकणी शाळेची स्थापना जाली आनी फाटलीं 43 वर्सां ही शाळा मोठ्या दिमाखान आपली वाटचाल करत आसा. कोंकणी भाशा मंडळ सदांच मानत आयला की गोंयांत आनी गोंया भायर लेगीत जंय जंय कोंकणी शिक्षण चलता थंय थंय कोंकणी भाशा मंडळान तांकां आदार करपाक जाय. आनी त्या नदरेंतल्यान विद्याभुवन कोंकणी शाळेक आमी एक प्रयोगशाळा अशे तरेन पळयतात. प्रयोगशाळा म्हणटा आसतना भुरग्यांचेर प्रयोग करपा खातीर न्ही जाल्यार कोंकणी शिक्षणांत वेगवेगळे नवीन प्रयोग करपाचो आमचो हावेस आसा. भुरग्याक आवय भाशेंतल्यान शिक्षण मेळप हो संवसारीक सिद्धांत आनी गोंया बाबतींत उलोवपाचें जर जायत जाल्यार दुर्दैवान गोंयाक शासनान आदीं बी आनी आतांय बी जायते तरेन अशे तरेची संदी जातूंत भुरग्यांक आवय भाशेंतल्यान शिक्षण मेळपाची संदी उपलब्ध करून दिवंक ना. अशा वेळाचेर मडगांवा भितर कोंकणी भाशा मंडळान फाटलीं 42 वर्सां एक बरें दर्जेदार आवय भाशेंतल्यान शिक्षण दिवपी शाळा म्हणून एक नांव मेळयिल्लें आसा. ह्या शाळे भितर आमच्या जवळ जवळ 200 भुरगीं शिकतात आनीक हातूंतल्यान पास जावन गेल्लीं भुरग्यां फुडें स्कुलाक येतात आमच्या रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिरांत आनीक ती बऱ्या मार्कांनी 10वीची परिक्षा पास जातात आनी ताजे मुखारय बी बऱ्या वेगळ्या वेगळ्या फिल्डांनी आपले नावलौकीक करतात. हाचो अर्थ असो की मुळावें शिक्षण जे आवय भाशेंतल्यान घेतात ते फक्त बुद्धीन न्हय तर काळजान किंवा मनान हे खूब गिरेस्त जातात अशे तरेचो आमचो अणभव आसा.